नमस्कारो. आपमाचे बेस्ट कॉम्बिनेशन जावन आशिल्ले वेजिटेबल स्टू कशें करचें म्हूण पळया. हाका जावका जिवो नारलो, जीव नारळाचे सोय कांतून घेवचे. मागीर पुरो वेजिटेबल्स, कॅरेट, ग्रीन पीस, बीन्स आसल्यार बीन्स आनी पियाव शिंदिल्लो. मागीर बीन्स नाशिल्ले म्हूण हांव घालनी. पियाव कशी शिंदू येता. मागीर बटाटो शिजोवन घेवका फस्टची, शिजोवन क्यूब्स करून दवरपाची. तर्ण मिरसांग आनी आल्ले, करबेव. फस्ट सोय वाट्टून ताका 2 रस्सो काडून घेवका, दाट रस्सो आनी पातळ रस्सो. एक पॅन हून करूं दवरचें. तातूंत 3-4 चमचे नारळेल तेल घालचें. नारळेल तेल जावका ते हून जाले कुडले ताका पियाव घालचो. जिरे सासम कसं घालचे ना, पियाव मात घालचे. पियाव एक चूर हुन्नारून घेवचे तोडोवची. तांबडो जावका ब्राऊन जावका तशें कसले ना, जस्ट 1 मिनीट हुन्नारचे. मागीर आमी आल्ली ग्रेट करून दवरलेले ते घालचे. मागीर करबेवा पत्ती घालची. हाका पळय आल्ले लसुणे पेस्ट, मिरसांगे पिट्टी, हळदी पिट्टी कसने ना. तिखसाणे जावका जाल्यार तितले तर्ण मिरसांग घालची. आनी एक वेजिटेबल्स आमी शिनून दवरलेले एक घालचे आमचे भितर. सॉर्ट करतर रावचे. ग्रीन पीस घालचे, बीन्स आसल्यार शिंदील बीन्स घालचे. आनी आमी बटाट पळय फस्टाची शिजोवन क्यूब्स करून दवरताची ते घालचे. ते कसं लागता तशें करचें म्हळ्यार ना जाल्यार हे स्टू पातळ जाता. बटाट डायरेक्ट शिंदून घाल येता, स्टू पातळ जाता. सो हे शिजोवन क्यूब्स करून घाले कुडले मागीर ते स्टूक दाटसाण येता. आतां पळय हें आतां आमी पुरो सॉर्ट करून घेतरी तांतूं भितर पातळ रसो म्हळ्यार दोनी रसो ते घालचे. ते घालून लायक करून मिक्स करून हाका जावका जाल्यार तितले मीठ घालून हे शिजोवन घेवचे वेजिटेबल्स. सुरवेक व्हड जार कतकत हाडचे. मागीर उज्जसाण करून शिजोवताय दवरचे. हे मिगेल मम्माल रेसिपी. आनी तूं कसले मसालाचे आडंबर कसले ना, सिंपल भारी लायक कॉम्बिनेशन मात्र पळोवच्याक भारी चंद दिसता. वेजिटेबल्स ना म्हण जाल्यार बटाट पियाव घालून करी येता. पण आतां शिजले कॅरेट. आतां ताका आमी सुरवे काडून दवरलेलो दाट रसो म्हणटा पळय फस्ट रसो ते घालचे. ते घालून लायकून मिक्स करून घेवचे. ताका जस्ट पुग घेत म्हणटा नोपास चारी करबेवा पत्ती घालची. हाका फ्लेवर आसचेची करबेव, आल्ले आनी ते पियाव आनी हो नारळा रसाचो. सूपर कॉम्बिनेशन मात्र आपमाक. एक पण तुमी पूर जणांनी आपमय हे स्टू करून पळोवन तुमगेले व्ह्यूज शेअर कराची. हे आतां आमी सर्व करूया. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हूण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची. आनी मिगेल चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची. बेल आयकॉन ओतविल्यार मिगेल नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता. सगळ्यांक नमस्कार.